सगळ्यांकाय नमस्कार. आज अनेक एक ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट आयटम घेऊन आयले हांव. सुरय उकड्या मुद्दो अथवा चोळक्यावेल मुद्द म्हणून म्हणयत. हाका हांव सुरयनी उकडो इक्वल घाला, एक पाव तो एक पाव हो रात्री तिंबत घाला, कूडले वाटून कूडले करचे. ताका एक कप 1.5 कप भर सोय घाला. दोन्ही कुडसून हांव ग्रायंडरार वाटू घालता, टिल्टिंग ग्रायंडरारी. तुमकां मिक्सरार जाय जाल्यार मिक्सरारी घालयत, कांय तोंदर ना. म्हळ्यार 7-8 गंटे तांदूळ तिंबतना मागीर वाटू इजी जाता. आता उकडं घाला देखून ओगी सुकी जावन येते लायकून हे वाटून घेवचे. मीठ घालू असं वाटितना. आता पळय हांव वाटून काण घेतला पीठ. पळय ही सुकी आसा. हांव एक अर्द कप उदक घालता हांगा. चिक्के वयकी नेकीशी चिके लूजशी जावका हें पीठ. आतां हांव केळी पानां चोळको पळयाची बावोन दवरला. हाका केळी पान मस्ट. केळी पानां तिले हें करूं जायना. हाका मुद्द म्हणचे केळी पानां वयले मुद्द म्हणचे. ते देखून केळी पान जावू का हें आमगेर हळली सायडाक खाण. आमगेले मालगड पळयाची एक सुरय आनी एक उकडो तांदूळ आसल्यार कितले नमुने वेरायटी खाण करता आशिल्लीची. आमगे ते पोट दुखून आमगेले बापा मानांनी करचे आशिल्ले. भारी टेस्टी हे पुरंबोळ खावच्याक. आतां हेच सुरय आनी उकडो तांदूळ घेवन उंडी करताची, ताजी शेवय करताची, कसं पुराय करता पळया. हें केळी पानार घालून पातलान शिजयले कुडले सुरय उकडा मुद्द म्हूण नांव जालां का. हांतू जाय जाल्यार चूर्ण दवरयता. चूर्ण दवरून पुर्नवडशी म्हूण म्हणटा ताका. तशें कसं पुराय नमने आयटम करता आशिल्लीची. पुर्नवड करता जाल्यार हें पीठ आळा का आळा न्हू हातान दोण्णशी कोरून तांतू भितरी चूर्ण भरून उप काडल्यार ताका पुर्नवड म्हूण म्हणटा आशिल्लें. मेल बापा मानांनी करचें तें. आतां हें पळय केळी पानार पुरा पातलान ते मोडचून स्टीम कोरका. आतां वरलेले पीठ हांव पुरा पानार पातलान घेता. पातळशी पातलाचें मस्त पातळ करून नजे म्हळ्यार मुद्द न्हू हें पातळ करून नजे हद कोरका पिठा कन्सिस्टन्सी पळयला तुमी. अशें हांव पेडावण दवरलेलें गाजेवचे सुरजेले. गाजेवचे म्हळ्यार कसं म्हळ्यार खतखतेवच्यो. पेडावणां आनी दवरतना आमी कसं म्हणचें म्हळ्यार गाजेवच्यो म्हणचे ताका. ती एक आमची गेल भास कितली चंदी ना. एक वर्ड आसा पुराय कडेन खतखतेवच्यो म्हूण म्हणाचे आमी. गाज येयलवे म्हणचे. तांदूळ शिता दवरतना तांदूळ घालचे पयशी फुडें ते उदक खतखतेत पळया तेन्ना ताका म्हगेल्या मायन आनी म्हणचे उदका गाज येयलवे पळगो उदका गाज येयल्यार तांदूळ घाली म्हूण सांगून. तशी पेडावणाकय तशी म्हणटा न्ही गाज येवचें म्हूण. कितले चंद सिंपल वर्ड्स आसा पळयाचे आमगेले आमची गेल्यान तूं. पण आतां हांव पातलायलेले मुद्द पुराय ते गाज येयल पेडावणां भितरी बरी दवरले आनी पेडावणां मुच्चेल धांकून सुमार सादारण एक अर्द घंटे शिजू काय उकडो तांदूळ आसना. अर्द घंटे शिजताना पळय लायक घम परमोळा मुद्द रेडी जालां आमगेले सुरय उकड्याचे. शिजली म्हूण कशें कळटा म्हळ्यार पळय अशी 2 सायडांनी पानार दुखून निकळटा तें. तशें निकळवय म्हण जाल्यार आमगेले हुनू मुद्द रेडी जालो. ताका हांव हांगा लोशणे गुळी वाटून रेडी केला. लोशणे गुळी भारी लायक कॉम्बिनेशन हाका ना जाल्यार कुळतांक अशी. आतां हुनू मुद्द्या लागीं ते लोशणे गुळी घालून ताजे वयर पळया नारलेलें तेल घालका अशी. ना जाल्यार लोणी घाल्यारय जाता. तो हुनू मुद्दो अशी करून नारलेलें तेलां भितर बुड्डोन ते लोशणे गुळी घालून खावका भारी लायक जाता. तुमी पुराजन कोण पळया बरी सिंपल अशी आहे. हाका पक्कन धव उकडना तुमगेल्या तांबडं उकडं असं म्हण जाल्यार तांबडं उकडं आनी सुरय मिक्स घालूनय करूं येता. असल सिंपल रेसिपी आसा. कितली हेल्दी पळयाची. केळी पानार शिजोवचे स्टीम करून काडचे पुरा भारी हेल्दी आसा ब्रेकफास्ट. तुमी पुरा ट्राय करा. तुमकां ह्यो व्हिडिओ इश्ट जालवे म्हूण लागता. इश्ट जालावे म्हण जाल्यार आमगेले षड्रसा कुकिंग चॅनल पुरो जनाय सबस्क्रायब करायची. असल सिंपल ट्रेडिशनल व्हिडिओज आमी घालता आसताची. सगळ्यांक धन्यवाद.